नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पेडणेच्यानूच लढयतलो फुडली विधानसभा वेंचणूक. आदलो मंत्री बाबू आजगांवकाराची घोषणा. येरादारीची कोंडी वाडयल्ल्या खातीर आतां अटल सेतूची एक सायड उक्ती करपाचो निर्णय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या म्हायती. मिलेट मेळ्याचे पणजेत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी उक्तावण. ईट रायट संकल्पने वरवीं तशेंच मिलेटाचे पौष्टिकपणा विशीं जागृताय करपाक मेळ्याचे आयोजन. गिमान 70च्या उदकाचो उणाव पयस करपाक वसंत बंदरांतल्यान उदकाचो करचो उपेग. थळाव्या लोकांची मागणी. रस्त्याच्या विस्तारीकरणाक आडमेळी आयिल्ल्यान आतां सरकारान गोवा हायवे ॲक्ट लागू करपाचो घेतला निर्णय. मंत्री निलेश काब्रालाचे विधान. आणि खासदारकी रद्द करात ना जाल्यार जेलीन घालात. मोदी सरकारा आड करीत रावतलो बंड म्हणटा राहुल गांधी. आणि आता खबरो विस्तारात. पेडणेचो आदलो आमदार आणि मंत्री बाबू आजगांवकार भाजपान समाधानी आशिल्ल्याचे दिसना. भाजप आपल्याक तिकेट दिव वा ना दिव फुडली विधानसभा वेंचणूक आपूण पेडणेच्यानूच लढयतलो अशी बाबू आजगांवकारान घोषणा केल्या. ना 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 हांव बसलो आलो पेडणेच. पेडणे माझी कर्मभूमी. जे बोट दाखयती काम केल्ली आहा. बोट दाखयता ती. भाजपाचो निष्ठावान सैनिक म्हणून सांगपी बाबू आजगांवकारान फुडली विधानसभा वेंचणूक पेडणेच्यानूच लढोवपाची घोषणा केल्या. भाजपाचो आपूण उपकारी आसा, पूण फुडले खेपे लोक सांगतात तेच आयकतलो अशें बाबून उलोवन दाखयला. पुढे सांगलें माझी कर्मभूमी पेडणे आणि पेडणे आणि सपोज दिना तो पार्टीन लोक संतोष अनेक लोक संतोष असताना लॉयल सोल्जर असताना तो लोक संतोष असताना लोक संतेचेर वयता. आतां हांवें ठरयलेलें ह्या फाटी कितें सांगल्यार बीजेपी बरोबर आमी काम केलें. कारण हांव बीजेपीचो नसलोलो, एमजीचो आसलो. एमजी वयल्यान हांव बीजेपीन गेलो. एमजी बरी आसली म्हण आसलोच न्ही. एमजी भितर जेन्ना बीजेपीन म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केलो, हांव तेंचे बैमान जावंक शकना. आंदोलनाक घेराव आनी उठाव करून आपूण वयर सरला, देखून सरकारान म्हजो आस्पाव आसपाक जाय आशिल्लो अशी इत्साय बाबून ह्या वेळार उक्तायली. पूण आपलो कांटो कोणे काडलो ते मात बाबून जाहीरपणान सांगपाक न्हयकार दिलो. दुख्ख दिसता म्हाका. कारण हांव जो मनीस आहा पळय, हांव जो आंदोलन आनी घेराव आनी मोर्चा करून आयिल्लो मनीस, मागीर आमदार. आनी आज खरोखरच म्हाजी आशा आसलेली की हांव आजचो म्हणून आसलो. गव्हर्मेंट बी गरज नसलेली. हांव म्हणटा ग्रासरूटांतल्यान येवन आयलो. बोट दाखयत ती कामां म्हाज्या मतदारसंघात जें कितें करपा जाय तितलें हांवें केल्लेलें. कोणें सांगचें बाबून हें करूं ना तेन्ना येतलो. बाबून फुडली विधानसभा वेंचणूक पेडणेच्यान लढोवपाचो हट्ट धरलो जाल्यार भाजपा सामकार नवें आव्हान उबें जातलें. सद्याक प्रवीण आर्लेकार पेडणेच्यान भाजपाचें प्रतिनिधित्व करता. अशा वेळार बाबूची पेडणेच्यान विधानसभा वेंचणूक लढोवपाची इत्सा आनी सद्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकार हांचे मदीं भाजपा कशे पद्दतीन समतोल सादता हे येणारो काळूच थारायतलो. ना 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 हांव बसलो आलो पेडणेच. पेडणे माझी कर्मभूमी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. येरादारीची गर्दी उणी करपा खातीर आयज सावन फुडल्या 5 दिसां मेरेन मेरशे सावन येवपी आनी म्हापशा कडेन वचपी येरादारी खातीर अटल सेतू पुलाची एक लेन उक्ती करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. अटल सेतू पुलाचो फोंड्या आनी पणजे आर्म एप्रील सावन लोकांक खातीर उक्तो करतले अशेंय मुखेलमंत्र्यान सांगलां. अन्न आणि वखदा प्रशासनालया वतीन शेनवारा मिलेट मेळ्याचे आयोजन केले. ह्या मेळ्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, एफडीए मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. आमच्या मॉडर्न काळात आमी आधुनिक जीवनशैलीत पोषक आहार घेवप महत्वाचे आसा. भलायकी घटमूट दवरपाक तशेंच पौष्टिकता दिवपाक मिलेट महत्वाचे थारता.
ताका लागून ताचे विशीं जागृताय करपाच्या हेतान ह्या मेळ्याचें आयोजन केलां अशी माहिती विश्वजीत राणे हांणी दिली। ह्या वेळार मिलेटाची जागृताय करपी मार्गदर्शन सत्रां जाली। ह्या कार्यावळीक आप मजत गटाच्या बायलांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो। whole thing of having this event today was the vision of the Prime Minister on trust, on utilization and using of millets in your daily diet. All of us know that things are changing very drastically. All of us face a lot of issues related to our respective lifestyles. Eating right is something which is very important, but if you look at every vertical and if you see what is actually happening all over globally and also the impact of the Indian thought process that we are trying to promote globally. I mean, overall in terms of lifestyle, whether it is in terms of yoga, whether it is in terms of several things which never anybody spoke of in the past, today people are taking each and every aspect what we talk seriously because of the initiative of the Prime Minister. The thrust that was given this year was to see that we create that type of awareness, and I was told by Richard that there's going to be interactive and also a workshop for the self-help group, members of the self-help group. I'm very happy today to be here for this event because this is something which is just going to begin here, and then I think we need to take it all across the state and creating that type of awareness. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात 70 म्हालात उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्रासता। उदकाची समस्या निर्माण जाता तेन्ना सरकारान ठाणे पंचायतींतल्या वसंत बंधाऱ्यात सांठोवन दवरिल्ल्या उदकाचो वापर करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या। बंधारांतल्या उदकाचेर प्रक्रिया करून हे उदक पिवपाक तशेंच शिंपणावळी खातीर वापरचें अशें तांचें म्हणणें आसा। राज्य सरकारान राज्यांतल्या रस्त्यांचो विस्तार करपाक येवपी आडमेळी पयस करपा खातीर 1974 वर्साचो गोवा हायवे एक्ट कायदो जो आसा तो परतून सुरू करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिली। तशेंच जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेत जमीन मालकाची संमती घेवचे नात जाल्यार ती संपादन करून तांकां 2013 वर्साच्या संपादन नेमा प्रमाण बंदरांतल्या दरा परस 2 ते 3 पटीन चड दर दिवपाचें सरकारान थारायला अशी माहिती निलेश काब्रालान दिली। करपाक मेळनाशिल्लो आनी ताका कन्सेंट जाय पडटलें। गोंयांत आमच्या कन्सेंटाक तेंचे फॅमिली डिस्प्यूट कितले आसा कन्सेंटूय मेळना। सो आमी तो एक्ट आतां 74 हायवे एक्टा भितर गोवा हायवे एक्ट आशिल्लो तो, तितूंत भितर आमचे सगळे MDR रस्ते बाकीचे सगळे आमी एक्वायर करून मेळटले, तो मॉडिफाय करून घातलो। तितूंत भितर एक्टा भितर आमी 2013 जो कॉम्पन्सेशन तो घेतला आनी बाकीचे एक्टा भितर कितें आशिल्लें सेक्शन 6, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 10 हे सगळे फुडें करून एक्विजिशन करतले। कन्सेंट नाका, रोड आतां करपाक जाय पयलीं कन्सेंट जाय पडटलें ना आफ्टर 2013। सो आतां आमकां कन्सेंट नाका, वी वील एक्वायर, वी वील गिव देम कन्सेंट, वी वील गिव देम पेमेंट एज पर 2013 एक्ट। 2013 एक्ट आसा पळय, इट गिव्स यू मार्केट व्हॅल्यू ऑन 3 times, 4 times, 2 times अशें आसा न्ही। सो ते आमी इनकॉर्पोरेट केला त्या एक्टा भितर आनी तो रिवायव करता एक्ट कित्याक आनी विदाउट कन्सेंट। सो गव्हर्मेंटाक रस्तो करपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन 1 इंच आतां रस्तो एक्वायर करूंक मेळना। सो ओन्ली नॅशनल हायवे आमी करूं शकता। सो हेजे वांगडा हायवे एक्ट आशिल्लो तो प्रेसिडेंट एक्शन आशिल्लो तो आमी मॉडिफाय करून फक्त ताका एक्टा भितर हें घातलें की प्रोविजन की पयलीं 2 रुपयान एक्वायर करताले ते आतां मार्केट रेट कॉन्सेप्ट घातला, इतलोच फरक आनी काय ना। तो नाशिल्लो इतले वर्सां 2013तल्यान आमकां एक्वायर करूंक मेळना आशिल्लें ते आतां हेजे एक्ट पास जातकीर आमकां। देशात आज लोकशायेचेर आक्रमण जायत आसा हाची उदाहरणां दर दिसा पळोवपाक मेळटात असो आरोप काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन केलो। अदानीच्या कंपनीत 20,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक कोणी केले असो प्रश्न हांवें उपराशिल्लो। संसदेत ताचे पुरावे दिल्ले, तशेंच मोदी आनी अदानीच्या संबंधाचेरूय आपूण उलयल्लो, पूण सरकारान ताची जाप दिली ना। आपूण देशाच्या लोकशाही खातीर झगडटा देखून म्हजी जी खासदारकी आसा ती रद्द करात, ना जाल्यार आपल्याक जेलीन लेगीत घालात। मोदी सरकारा आड आवाज करप आपूण कसोच थांबोवचो ना अशें राहुल गांधीन म्हटलां। हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं,
अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है। कुळे शिगांव वाठारात कुळे शिगांव ग्रामपंचायत, गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान आणि मातोश्री सेवा धाम आरोग्य सेवा ट्रस्ट धारबांदोडा हांच्या जोडपालवान दोळे तपासणी भलायकी शिबिराचे आयोजन केले। या भलायकी शिबिराक थळाव्या लोकांचो बरोच प्रतिसाद लाभलो। आज गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान आणि मातोश्री सेवा धाम आरोग्य सेवा ट्रस्ट यांचे मार्फत आज कुळे पंचायतीन हो आज म्हणजे दोळे नेत्र चिकित्सा कार्यक्रम आम्ही आज पंचायत म्हणून आम्ही आज हो हाती घेतलेलो आसा। आणि ह्या प्रोग्रामाक आमकां सामको असो भरघोस असो उत्कृश्ट असो लोकांचो सहभाग मेळ्ळो आमच्या पंचायतीन। आणि दोळे चेक केले उपरांत ताका जे चश्मा जे आसा ते आमी मोफत दिवपाचे, म्हळ्यार एक थोड्या भितर पयशांनी तांकां ते आमी तांकां अवेलेबल करून दिल्लें आसा। कित्याक आमचे ह्या खेडे सारके गांवांत आमचे लोक जे आसा ते वचून आपले दोळे चेक करून घेवप आणि ते केले उपरांत ताका ते सगळी फेसिलिटी घेवपाक आमच्या ह्या गांवांत खेडे सारके लोकांक आमची ज्यो जाणटी बायलां आसा कोण आमची जी घरान जी आसा तांकां दुर्लक्ष करता हेजेर। ते कारणान आमी हे माध्यमांतल्यान आमकां लोकांक लागीं हाडून दिवन हे आमी तेंची घरपोच करपाचे आमी हे कार्यक्रम आमी आयज करून हाडला। आमचे कुळे गांवचे ग्रामीण लोक कामा बद्दल बिजी आसता, तांकां डॉक्टरा कडेन हांगा थंय वचपाक टायम आसना। म्हणून आमकां गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानांतल्यान आमकां हो फर्स्ट हो प्रोग्राम कुळे पंचायतीक दिलो, त्या बद्दल तांचे हांव आभार मानता। आनी हेचो चडांत चड लोकांक लाभ जावचो हेजी नोंद घेता, आनी ताका लागून आमी अवेरनेस बी भरपूर केल्लो आहा आणि त्या प्रमाणे हांगा लोक बी भरपूर जाल्लो आहा। सगळ्यांनी हेजो लाभ घेतला अशें म्हाका दिसता। 300 लोक ताका दिल्या। 4 पर्यंत म्हाजे दिसपाक 350 अशें टार्गेट आसा जावपाचें, आनी ते जावं जाय आनी सगळ्यांक लाभ मेळचें अशें मागता। देशा सयत गोंयांत कोविड दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा। मडगांव, पणजे सयत राज्याच्या सगळ्या भलायकी केंद्रांनी आतां कोविडाचे दुयेंती मेळ्ळ्यात। दर एकल्यान मास्क घालपा सयत जतनाय घेवप योग्य थारतलें अशें दोतोर विजय थळी हाणें सांगलें। भिरांत बाळगुपाची गरज नासली तरी खासा करून जाणटेले तशेंच दुयेंतां आशिल्ल्या लोकांनी चड जतनाय घेवपाक जाय। गरम उदक पियेत जाल्यार कोविडाचो संसर्ग जावपाची शक्यताय उणी आसा। कोविडाची लक्षणां दिसत जाल्यार भलायकी केंद्रांत वचून चांचणी करचे। कोविड जालो जाल्यार उपचार सुरू करचे। हेर राज्यांनी कोविडाचे दुयेंती वाडपा सयत कांय दुयेंतींक मरण आयलां। हाका लागून जतनाय घेवप योग्य थारतलें अशेंय तांणी सांगलां। म्हणजे शक्यतो जास्त गर्देन बिर्देन वचप ना, मास्क वापरप जर पॉसिबल आसा जाल्यार। आणि मुख्य म्हणजे मात सुद्दां जर फिवर येत जाल्यार टेस्ट करून घेवप मोस्ट इम्पॉर्टंट। आणि इट्स ए व्हायरल इन्फेक्शन। आणि मुख्य म्हणजे डोलो 650 बी गुळयो आसा पळय ते सगळ्यांनी आपल्या कडेन दवरपाचे। जोर आयलो जाल्यार ताबडतोब पॅरासिटामॉल घेवप इज मोस्ट इम्पॉर्टंट। आणि डॉक्टरांक कन्सल्ट करप कितें आसा टेस्ट करून घेतले उपरांत कळटा की बाबा कितें आसा तें।
काय नासतलें म्हणून रावप तशेंच रावप म्हणल्यार तातूंत तुका वाडूंक शकता आनी आनीकूय स्प्रेड जावंक शकता. सो स्प्रेड न जावपाक प्रत्येकान आपणाक मातशें सुद्दां फिवर आयलो जाल्यार ते टेस्ट करून पळोवप आनी कितें आसा तें फायंड आउट करप. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. फॉर दॅट यू हॅव टू कॉन्टॅक्ट डॉक्टर्स. जात्रा बित्रा बी जाता ते जात्रा बित्रा कमी करप. जात्रा कडेन एखादी नाटकां जातात किंवा तियात्रां जातात खंयचे कडेन ते कमी करप. मातशें एंटरटेनमेंट हाका ज्या जाग्यार तुका गर्दी खूब जाता पळय ते इवन तुका मदीं फाटले फावट जेन्ना 2 वर्सां बॅन आशिल्ले खुबश्या गोश्टींक तेन्ना लग्नाक सुद्दां एक 50-100 वयर लोक जमनाशिल्ले. आतां परत तुका सगळे कडेन 500-1000 लोक जमूंक लागला. दॅट इज ऑल्सो ए बॅड सायन. जर एकदां स्प्रेड जायत जाल्यार मागीर कंट्रोल करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें. ताका लागून आतां पासूनच गर्दी आसा ती जितली कमी करीत तितली बरी तुका. पूण ताका लागून मास्क घाले जाल्यार आपणा पासून दुसऱ्याक वचना आनी दुसऱ्या कडल्यान आपणाक येना. पण ते मास्क आशिल्लें अदीक बरें सगळ्यांक दृश्टीन. पूण मुख्य म्हणजे गर्दी टाळपाची. लग्ना कडेन जात्रा कडेन किंवा तियात्रा कडेन किंवा बाकीचे कितें जे अशे गर्देचे हे आसा विशय आसा ते टाळपाचे. बाजारान सगळ्यांनीच वचूंक जाय अशें कांय नासता न्ही. बाजारान आमी बाकीचे लग्ना बिग्ना सगळे कडेन आमी म्हणटात की गर्दी टाळूंक जाय म्हणून. बाजारान वचत जाल्यार ते इतलो लोक आसता ते सगळे ज्याने गरजूच आसा ताणें वचपाचें. गरज ना तांच्यानी अननेसेसरी कित्याक बाजारान वचूंक जाय. सगळ्यांनी वचूंक जाय अशें कांय ना. गरज आशिल्ल्या कांय मुळाव्या भलायकी केंद्राचें नूतनीकरण करून फुडल्या 30 दिसां भितर सामाजीक भलायकी केंद्रां करतले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. शेनवारा मोर्ले कॉलनी वाठारांत भलायकी शिबिराचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक योग्य अश्यो मुळाव्यो साधन सुविधा मेळच्यो ह्या हेतान मुळाव्या भलायकी केंद्राचें नूतनीकरण जातलें अशें विश्वजीत राणेचें म्हणणें आसा. ह्या वर्सा फुडल्या 30 दिसां भितर जायते कडेन जे कितें प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आसा जे खंय आमी अपग्रेड करून कम्युनिटी हेल्थ सेंटर करूंक जाय. त्याच बरोबर सांगेचे PHC आमी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर करतले. जे सब हेल्थ सेंटर रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी करपाक जाय ह्यो सगळ्या गोश्टी आमी हातीन घेवन एक वेगळे तरेचे गोंय राज्यान कितें चल्लां. आयज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुमी बाकीच्या राज्यान वचून पळयात. आयज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमचे ते बाकीच्या राज्या पेक्षा बरे अशे इमारत आमी बांदल्या. इमारतूच न्हू जायते फेसिलिटीज दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी ह्याच तरेन आमकां लोकांचे जिवनाचेर लक्ष दवरून लोकांक सुरक्षीत दवरपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. आयज जेन्ना चर्चा जाता तुमी सगळे अप्रिशिएट करतले की आमी आयज गोवा मेडिकल कॉलेज काय हेल्थ सर्विसेसच्या माध्यमांतल्यान गोवा मेडिकल कॉलेजूच दर वर्सा 120 कोटीचे आमी फ्री मेडिसिन्स आनी जायत्यो गोश्टी लायफ सेव्हिंग कॅन्सराचे ट्रिटमेंट केमोथेरपी गोवा एकूच अशें राज्य आहा. ही जे हांवें जे सिस्टम चालू केल्ली हांव पयली फावट जेन्ना आरोग्य मंत्री जालो तेन्ना आमकां सगळे डॉक्टरांचे सहकार्य गावले. आयज ASG हॉस्पिटल आमचे बरोबर टायअप करता तेंचे कडेन बी बरी फेसिलिटी आसा. कॅटरॅक्ट ऑपरेशन आमी गाडी ऑर्गनायज करून आमच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमांतल्यान तुमकां त्या हॉस्पिटला कडेन पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. जेंकां सर्जरी करपाक जाय काय आनी कितें करपाक जाय. आयज आरोग्य म्हणटा ते सगळ्यांत म्हत्व. आनी आमकां तुमी आमचे नर्सिसाक हांव सांगूंक सोदता मुद्दम पयलीं नर्सिसाक एंट्री लेवलाचेर 54-55% लोक जाताले नर्स जाताले. जेन्ना हांव मंत्री जालो तेन्नाचे नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटलाचे आमी उबे केले. आयज नर्सिंग गोंयांत गावपाक मुश्कील जाला. म्हणून आनी एक 2-3 कॉलेजीस हांगा गोंया राज्यांत स्थापन जावंक जाय. आनी म्हाका तरी दिसता की नर्सिंग कॉलेज हे वाडोवपाची गरज आहा. हांवें ऑलरेडी जायत्या लोकां कडेन चर्चा केल्ली आसा. आमी गव्हर्मेंट लेवलाचेर सीट्स बी वाडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे धारबांदोरा बी घातल्यार काय हरकत ना. नर्सिंग कॉलेज आमचे कडेन थंय जमीन आहा थंय डायरेक्टेड हेल्थ सर्विसान प्रपोजल घालपाची गरज आहा. आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड लिंक करप म्हटल्यार सरकाराचो गरीब लोकांक लुटपाचो खेळ अशें म्हणीत काँग्रेसीन भाजप सरकाराचेर टिका केली. लोकांक लुटप बंद करात. 1,000 जांचे कडल्यान घेतल्यात ते परत दियात आणि आधार कार्ड लिंक करपाची मुजत वाडोवन दियात अशी मागणी काँग्रेसीन भाजपा कडेन केल्या. हे फक्त गरिबांकूच लुटपाचें कारस्थान चल्लां. हे आधार आनी पॅन लिंकींग पळय तांणी सांगलां विजय बाबान 1000 रुपया बोर्सांतले काडून व्हरप. पयले सुवातेर सफिशियंट अवेरनेस करप ना. लोकांक अंधारान दवरप आनी निमणे वेळार तांच्या बोर्सांतले 1000 रुपया काडप म्हणजे पयशे जातले कितले देशान तुमी विचार करात. तांकां फक्त गरीबूच मेळटा पेळपाक. काँग्रेस सरकारान हाज्या पयलीं खूब बरे गरिबां खातीर खूब बऱ्यो स्किमी हाडल्या. ह्या देशा खातीर RTI हाडली. आधार कार्ड हाडलेलें सुद्दां कित्याक जे डायरेक्ट बेनिफीट तांच्या प्रत्येकाच्या अकाउंटान वचपाक. हे पळय आतां सिव्हिल सप्लायजांतल्यान कितें मेळटा पळय रेशन
ते सुद्दां मदीं लिकेज जायना जावपाक हें आधार काडिल्लें तेन्ना BJP ओपोज करतली आधार आनी आज तांकां आधार काडून लिंक करून सगळें करून प्रत्येकाचे डेटा सगळे आपल्या ताब्यात जाय. हांव म्हणटा 1000 रुपया कित्याक चार्ज करपाक जाय लोकांक? कित्याक म्हणून हें फ्री करूंक शकना? कित्याक आनी डेट एक्सटेंड करून दिवंक शकना हो सरकार? अशें हाल जाल्या लोकांचे. कोणाचे हाल जाल्या? गरिबांचेच जाल्या. जाचे कडेन कंप्युटर आसा जो कोण कितें जाणा ताणें केलें आपलें लिंक. उरले कोण? उरले गरीब. हो देश डेमोक्रेटीक देश. हांगा आवाज उठोवपाचो हक्क आमकां आमचे घटनेन दिल्लो आसा. 1947 जेन्ना स्वतंत्रताय मेळ्ळी आनी 1950 वर्सा ह्या देशाक एक स्वरूप दिलें कॉन्स्टिट्यूशन हें करून एडॉप्ट करून. हें करपाक BJP नाशिल्लें, कोणूच नाशिल्लें तांचे. स्वतंत्रताय घेवपाक जनसंघ नाशिल्ले, RSS नाशिल्ले. पहिल्यान ते ब्रिटिशाक हेल्प करताले हे इतिहास सांगता. आनी आज डेमोक्रेसी जी आमी जोडून घेतिल्ली आफ्टर फ्रिडम ती डेमोक्रेसी उरतली काय असो मोठो प्रश्न उपस्थित जाला. आज आमकां उलोवपाक मेळटलें फाल्यां आनी आमी उलयले जाल्यार तुमकां रिपोर्ट करपाक मेळटलें हो प्रश्न उपस्थित जाल्लो आसा. ह्या परिस्थितीन आमी एकच मागणी करता की लोकांक तुमी आनी लुबाड नाका. ते 1000 रुपया घेवपाचे बंद करा. गरिबांचे घेतले ते परत दिया आनी डेट एक्सटेंड करा. आप मजत गटाच्यो बायल्यो जायत्यो वस्तू तयार करतात पूण तांचें सामान घेवन बसपाक तांचे कडेन सुवात नासता. देखून कदंबा महामंडळा कडेन उलोवन बस स्टँडाचेर तांचे खातीर योग्य अशी कायम स्वरुपी सुवात उपलब्ध करून दिवपाचो यत्न करतलो अशें आश्वासन वास्कोचे दाजी साळकारान दिलें. शेनवारा वास्को वाठारांत बायलांक शिलाय मशिनाचें वांटप केले उपरांत तो उलयतालो. आज सर्टिफिकेट आणि मिशन दिवपाचो कार्यक्रम आशिल्लो. दीनदयाल अंत्योदय योजना हाजे अंडर नॅशनल अर्बन लायव्हलीहूड मिशन आणि जी सुडा आणि इन्फोटॅक कॉर्पोरेशन हांच्या जोड पालवान आज तांकां डिस्ट्रिब्युशन जालें. आज अरावंड 97 बायलांक आज सोईंग मिशन दिवपाक गेले. आणि हे सगळें आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें जे विजन आसा की आमी आत्मनिर्भर भारत जावचे आणि आमचे प्रायम मिनिस्टर आमचे चीफ मिनिस्टर सगळे स्वयंपूर्ण गोंय जावचें. म्हणजे आपल्या पायार आपली सगळी उबी रावची आणि तांकां खंय तरी एक लायव्हलीहूड जावचें. तांचें कितें जोडपाक तांकां एक साधन मेळचें. आज त्या खातीर आज सगळ्यांक ही मिशन्स वाटिल्लीं आसात आणि अशीच खुबशे कोर्सीस आज सरकार बायलां खातीर घडयता जाणे करून अंत्योदय म्हणजे एक लास्ट मनशा पर्यंत ही स्कीम पावची. लास्ट मनशा पर्यंत खंय तरी सरकाराच्यो योजना पावच्यो. लास्ट मनशा पर्यंत हे लायव्हलीहूड मिशन पावचें हाज्या खातीर ही एक स्कीम आशिल्ली. आनी आज हांव खूब हॅपी की आज अरावंड 100 बायलांक आज आमी हें दिवपाक पावले. म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की सरकार आज खंय तरी लोकां खातीर काम करता, आमच्या बायलां खातीर काम करता. आनी लास्ट जे मनीस आसा हाजे बरोबर स्कीम पावपाक आमी सक्सेसफूल. आनी आमी सदांच पळयता की हे सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आपलें सामान करतात नाजाल्यार विकपा खातीर तांकां एक एकदां जागो मेळना. ते कितें ती बस स्टँडार विकतात नाजाल्यार आनी खंय विकतात आनी सोदतात. सो एक परमनंट खंय तरी जागो तांचे खातीर आसपा जाय अशें म्हाका पयलींय दिसतालें. आनी ताजे अंतर्गत आमी कदंबा खातीर प्रपोजल करतले की तांचे खातीर एक 100 स्क्वेअर मिटर जागो तांकां परमनंटली एक्झिबिशन्स लावपा खातीर एलोकेट करचो. कदंबा कडेन सगळे लोक येतात, तांकां गिरायकूय जातलें, तांकां 4 पयशांची येणावळ जातली. आनी ज्या खातीर हें मिशन आसा लायव्हलीहूडा खातीर तें सक्सेस जातलें. नाजाल्यार तांकां गिरायकूच जायना जाल्यार ताका हे दुसऱ्या गोष्टी कांय जावपा ना. शेक ओनर असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली आणि फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायाची भेट घेतली आणि तांचे प्रश्न येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मांडचे अशी मागणी केली. तांचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत आपूण हो प्रश्न मुजरत विधानसभेत मांडटलो अशें आश्वासन विजय सरदेसायान ह्या वेळार तांकां दिलें. एक इशू असा की सरकाराक जर स्टँडर्डायझेशन हाडूंक जाय टुरिजम इंडस्ट्री आणि आतांचे ट्युरिजम मंत्र्याक जर दिसता की एक स्टँडर्ड्स आपण घालतलो जाल्यार वी एप्रिशिएट दॅट. पूण स्टँडर्ड्स हाडचे पयलीं सरकाराची ड्युटी कितें जाता की ऑन द बीच हे शॅक्स म्हणटा ती पयलींच्यान हांव जाल्लो ताजे पयलींच्यान शॅक्स आहा, रोहन खंवटे जाल्ले ताजे पयलींच्यान शॅक्स आहा. थंय सिवरेज आसा, सिवरेज कनेक्टिविटी टँकर्स घालत आनी ते क्लीन करतात, उदक आहा, इलेक्ट्रिसिटी आहा. दीज आर बेजीक युटिलिटी सर्विसीस दॅट गव्हर्मेंट शूड प्रोवायड. गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू रेग्युलेट देअर बिजनेस
which has come up without any contribution from the government. And government wants to not keep a focus on ensuring the traditional aspect of the business. At the cruiser traditional checks have been recognized by the Union Environment Ministry in the CRZ. So the state government cannot rewrite the rules. Traditional checks, it is traditional. It is not just checks, traditional checks. So these people are in the business for generations. They have been working there, and that is one of the essential ingredients of the tourism industry. जो एक ब्रिटिश टुरिस्ट येता तो हे शेकाचेर आपूण जेविल्लो थंय बरें जाता पूण तो परतो येता नेक्स्ट इयर हीज रिटर्न विजीट इज बिकॉज ऑफ अ चेक. So I understand that there can be a conflict between the 5-star hotels and the check, but it cannot be. They have to all coexist, and we have to understand one thing, that Goikar म्हणटा तो जो aspect in the traditional checking, this has to be protected. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. आता रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.